आज आमच्या देशाचो 74वो स्वातंत्र्य दिन। ह्या स्वातंत्र्य दिनाचे गोयच्या तमाम नागरिकांक हांव परबी दिता। सगळ्यांक हे 74th इंडिपेंडन्साची कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आज आमचो देश वेगळ्या संकटांतल्यान चल्ला आनी ह्या संकटांतल्यानूच आमी आज देशाचे स्वातंत्र्य साजरो करतात। खूबशे लोक दुःखी आसा, कोणाचे कोविडा खातीर वायट जाल्ले आसा, कोणाचो बिझनेसाक मंदी आयिल्ली आसा, कोणाक जेवणाक त्रास आसा। ह्या सगळ्या संकटांतल्यानूय आज देश आज इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करता। गोंयांक कोविडाच्या बाबतीन देशाच्या सरासरीन आमी खूब वायट परिस्थिती गोंयची आसा। गोंयांक आमचे जवळजवळ 10,970 म्हणजे काल सांज मेरेन पॉझिटिव्ह केसीस आसात आनी जी आमचे भाव भयणी आवयो मरण पावल्यात त्यो जवळजवळ 93। ह्या सगळ्यांक गरजे भायर मरण आयलें, गरजे भायर हे सोदचें पडलें। म्हाका दिसता आमी सरकाराचेर चड निर्भर रावपाक शकनात। ज्या तरेन ह्यो कोविड सिच्युएशन गोंयांक हँडल जालो, म्हाका दिसता आमी सगळ्यांची आमची काळजी आमकांच घेवपा पडटली। ह्या स्वातंत्र्य दिसाक प्रत्येकान स्वतंत्रपणे आपली काळजी घेवची पडटली ही आज आमी मागणी सगळ्यां कडेन करतात। प्रत्येकान सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूया, मास्क वापरूया, सॅनिटायज करूया आनी जो एक जगभर आज कोविडाचेर एक उपाय जो सारको सादो उपाय सगळ्याक चल्लेलो आसा, जो एक एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट आसा, म्हणजे तो म्हणजे वाफ स्टीम घेवपाची रेग्युलरली जेन्ना जेन्ना आमी भायर वयतात। सेकंडली जाता तितले आमी परत परत गरमचे कितें सेवन करप, गरम उदक, गरम च्या, गरम सूप। आनी म्हाका दिसता ह्यो गजाली जर आमी केल्यो जाल्यार आमकां सरकाराचेर चड डिपेंड रावपाक पडचें ना। आमी सगळे हे इंडिपेंडंटली करपा पडटलें। ही आमची आयज एक इंडिपेंडंट डेची निमित्तान आमी सगळ्यांक गोंयकारां कडेन ही मागणी करतात। जय हिंद।